स्पेशली प्रेस कॉन्फरन्स आपयल्या आमी आनी ही प्रेस कॉन्फरन्स घेता इतल्याकूच लागून की आमचे गोंयचे भुरगे यूथ चेडे तशी चेडवां आयज अनएम्प्लॉयड उरलेले आसा आनी हो अनएम्प्लॉयमेंट इन गव्हर्मेंट सेक्टर पयलो उलयतना 2016 ऑक्टोबरान एक्स चीफ मिनिस्टर लक्ष्मीकांत पार्सेकरान ती एक जनरल ऑर्डर हाडली एडमिनिस्ट्रेशनाची पर्सनल डिपार्टमेंट की टेम्पररीली वी आर स्टॉपिंग द एम्प्लॉयमेंट इन द स्टेट ऑफ गव्हर्मेंट एम्प्लॉयमेंट आणि त्या दिसासून आयज पासून 2 years एनिवर्सरी जाता आता 2 वर्सांची एनिवर्सरी जाता ऑक्टोबरान हे एम्प्लॉयमेंट म्हणटा पळय तें उतर जे भुरग्यांक कामाक लावपाक जाय नव्या भुरग्यांक कामाक लावपाक जाय ते जावंकूच ना मोदेकात आमचो प्रेझेंट चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकरान सांगले इन द बजेट स्पीच ऑफ 2017 जो मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत की आय विल क्रिएट जॉब्स फॉर द अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ गोवा इन गव्हर्मेंट सेक्टर एज वेल एज प्रायव्हेट सेक्टर. प्रायव्हेट सेक्टरांनी जे उद्योगपती आहा जे बिझनेसमॅन आहा तेंच्यांनी बारीक बारीक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट केल्या तितून हांवूय आहा. हांवें 500 जॉब्स डायरेक्टली दिल्ले आहा टू द अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ गोवा. आमच्या हॉटेल इंडस्ट्रीन कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्रीन आमच्या इंटिरियर बिझनेसान तांकां आमी एम्प्लॉय केल्ले आहा. सो गव्हर्मेंट सेक्टरान जे बॉर्न केलेले एम्प्लॉयमेंट ते आयज पासून ओपन करूंक ना. मोदेकात 2 एडवर्टिजमेंट येयल्यो. एक टिचरींची एडवर्टिजमेंट येयली 180 हालींच येयले ते अजुनूय कांय जावंक ना तेंचे अजून पासून म्हाका दिसता एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर जाल्ले आहा तेंचे अजून पासून ते एक फर्स्ट तेंचे कडसून ते हे मागतात तेच अजून घेतलेले आहा. तेजे उपरांत जे इंटरव्यू आसता तो जावंक ना. कॉल लेटर अजूनही पावंक ना म्हणजे काय अजूनही जावंक ना फॉर्मेलिटी. मोदेकातूच अकाउंटंट म्हणून पोस्ट काढले 50 पोस्ट ऑफ अकाउंटंट. आम्ही हे पत्र बरयल्ले आहा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक कॉपी चीफ सेक्रेटरीक केल्ली आहा आनी तेजेर स्पष्टपणे बरयल्ले आहा 3000 वेकंट पोस्ट गव्हर्मेंटान आहा. हितून गोवा पुलिसा कडेन आयज शॉर्ट पुलीस आहा. पुलीस नाच. लेटर आयज बरयल्ले आहा की 3000 पोस्ट वेकंट आहा सगळे डिपार्टमेंटांनी. तितून गोवा पुलिसान हायेस्ट पोस्ट वेकंट आहा. आणि जेन्ना जेन्ना आमी कलंगूट ओ कोस्टल बेल्टा खातीर पुलीस मागता तेन्ना तेन्ना आमकां डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलीस ऑर SP इतलेच सांगता की आमचे कडेन रिझर्व जो बॅटालियन आहा तो आमचे कडेन रिझर्वान आसपाकूच जाय म्हणून पणजे. इट इज फॉर एनी अनटुवर्ड इन्सिडंटा खातीर आमी यूज करतात. तेजे भायर आमचे कडेन पुलीस ना. वी आर शॉर्ट इन पुलीस. 2012 म्हाका उगडास येता मनोहर पर्रीकरान जे गोवा पुलीस 500 घेतलेले दॅट वॉज द लास्ट रिक्रुटमेंट ऑफ गोवा पुलीस एज कॉन्स्टेबल्स. आनी तेजे उपरांत रिक्रुटमेंट जावंकूच ना. तेजे उपरांत 2012 till 18 कितले पुलीसमॅन रिटायर जावन गेले ओ कितले पुलीसमॅन सोडून गेले. आयज गोवा पुलिसान पुलीसमॅन शॉर्टेज आहा. आयज आमचे भुरगे अनएम्प्लॉयड आहा. काम ना अशे भोंवता काम सोदीत भोंवता. मायनिंग बेल्टांतले लोक अस्वस्थ जाल्ले आहा. म्हणजे एक म्हाका दिसता थिंगा एक व्हडले कितें तरी एक भूकंप येयल्ल्या भाशेन तसले सिट्युएशन जाल्ले आहा ऑन एम्प्लॉयमेंट ग्राउंड. लोक बेजार जाल्ले आहा. आनी हे जे लोक बेजार जाल्या इतल्याकूच लागून की गव्हर्मेंट जॉबूय काडिना आनी काय सांगय ना की बाबा हे मायनिंग केन्ना चालू जातले पळय ते. जेन्ना आमचो सरकार गोंयान आहा आमचो सरकार दिल्लीन आहा आयज पासून जे म्हणटाले हे की वी आर गोइंग टू रिमूव ऑर्डर फ्रॉम दिल्ली दॅट इज मायनिंग डिपार्टमेंट. ते एक स्पेशल ऑर्डर काडची पडटा ऑर्डिनन्स काडचे पडटा ते अजून पासून काडूंक ना.
थिंगासोरूय सगळे अनएम्प्लॉयड जाल्ले आहा सगळे यूथ. गव्हर्मेंटानूय हे कामाक घेयना. देर आर सो मेनी वेकन्सीज इन गोवा पुलीस एंड ऑल्सो इन आमचे होम गार्ड्स. बॉयज एंड गर्ल्स हू हॅव नॉट कंप्लिटेड SSC or completed SSC and 12th standard तेंच्या खातीर कितलेशे जॉब वेकंट आसा. आमच्या हेल्थ सर्विसीसांनी जॉब वेकंट आसा. वयता त्या डिपार्टमेंटांनी जॉब्स आहा. हांव व्हडलें उलयना, हांव जो PDAचो चेअरमॅन आमचे तितून 27 जॉब्स वेकंट आसा. पूण आमकां आयज पासून ऑर्डर दिना. हांव नको द रिजन्स बेस्ट नोन टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर why he is sitting with all these files. I request him through this letter, please give one of your ministers the job to give the vacancies to the people of Goa, to the youth of Goa. आज आमचे youth बेकार बसलेले आहा. काय youth इवन सिटीजनशीप सोडून पोर्चुगीज पासपोर्ट करून थिंगासोर आमचे लंडन कामाक गेल्ले आहा. ते इतल्याकूच लागून गेले की आमचो गोंयचो सरकार इज नॉट टेकिंग केअर ऑफ द कॉमन पीपल ऑफ गोवा. The middle class people, the lower middle class people are the biggest sufferers. आणि म्हाका दिसता हेंचीच चळवळ पळोवन मनोहर पर्रीकर गोंयभर भोंवलो आनी तेका लोकांनी 21 सिटां दिल्ली की तो ही चेंज घडोवन हाडटलो म्हणून. पूण आयज सगळ्या लोकांक कळ्ळें आहा की ही चेंज जी घडोवन येयल्ली त्या टायमार ती लोकांक कोडे जे उतरां दिल्ली आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान मनोहर पर्रीकरान ती इनकम्प्लीट उरलेली आसा. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता आयज गोंयचो लोक बेजारलेलो आहा. हांव उलयता आयज ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ गोवा जे आयज 5,000 4,000 भुरगे काम करता, खंय तरी टेम्पररी जॉबाक लागलेले आहा. आयज ट्युरिझम सिजन स्टार्ट जाल्लो आहा. काल फर्स्ट चार्टर फ्लायट येयल्ले आहा जी सदांच एक पिरियडिकल मिटींग जाताली. गोवा पुलीस, एक्सायज डिपार्टमेंट, tourism department, all the departments which are related to the tourism industry, go IRB police who are on the beach, ती जावंक ना. कोस्टल बेल्ट MLA ची मिटींग जाताली अलॉंग विथ द चीफ मिनिस्टर, ती जावंक ना. कोणाकूच कांयच पडलें ना. द ओनली इंडस्ट्री विच इज सर्वायविंग इन गोवा इज ट्युरिझम. ती तिगासोरूय त्रास जाल्ले आहा लोकांक. ती इंडस्ट्री आयज सेफ ना. वयता थिंगा ड्रग्स ओपनली इकलेले गेल्ले वता. जो तर एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लेम हे सॉल्व जायना. आवर लोकल्स यूथ चार पयशे जोडपा खातीर ते हितून खंय तरी शिरकोतले अशें म्हाका दिसता. हांव अशें म्हणना की जॉब ना म्हणून, जॉब खूब आहा. एंड इट इज गव्हर्मेंट इज ड्युटी बाउंड टू पे द सॅलरीज टू द यूथ हू आर एम्प्लॉयड इन गव्हर्मेंट सर्विसीस, म्हणजे वील बी एम्प्लॉयड. सो जेन्ना जॉब आहा आमच्या कडेन कित्याक काडिना तुमी. आनी जे आमचे आयज अलायन्स पार्टनर आहा, हांव तांकां रिक्वेस्ट करता, आयज मिडियांसून रिक्वेस्ट करता ह्या माध्यमांसून की तुमी प्रेशर हाडा चीफ मिनिस्टराचेर. तुमी दिल्लीक वचा. डोंट गो टू आस्क फॉर पोर्टफोलियोज. पोर्टफोलियोज आर नॉट इम्पॉर्टंट. आयज लोक आशेल्ले आहा, कामां खातीर आशेल्ले आहा. लोक आपल्या ओन पांयाचेर उबे रावंक सोदता, भीक मागूंक सोदिना. आमचे गोंयकार भिकारी न्हू. दे वील नेवर आस्क विथ अ बेगिंग बोल. They will come to you to ask for a job. आयज माझ्या ऑफिसान बार्देसचे सगळे कितकेशेच भुरगे हिंगा एवरी डे येता फॉर जॉब्स. केन्ना सर येतले जॉब्स, केन्ना सर येतले जॉब्स. म्हाका मेसेजीचे फेसबुकार आनी व्हॉट्सएपार जे येता 1,25,000 हे आहा म्हाजे कडेन फेसबुक फॉलोअर्स. तितूनसून म्हाका जे मेसेजी येता इज मॅक्सिमम फॉर जॉब्स. आनी म्हाका दिसता खंय तरी आमी घुसपडलेले आहा, खंय तरी आमी शिरकोल्लेले आहा. आय डोंट नो विच डायरेक्शन दीस गव्हर्मेंट इज गोईंग अँड वेर वी आर हेडिंग ऑन. पीपल ऑफ गोवा फ्रस्ट्रेटेड. आनी हे फ्रस्ट्रेशन ऑफिसांनी, आमदारांच्या ऑफिसांनी, म्हाज्याच ऑफिसान न्हू, आयज हांव उलयल्लो, दुसरे आमदार उलयनात. तेंच्या ऑफिसांनी लोक येवन बसता, बाबा केन्ना जातलें आमचें काम. म्हाका दिसता खंय तरी दिशा जी बदललेली आहा, जी रॉंग डायरेक्शनान वयता ती रायट डायरेक्शनान येवपाची गरज आहा. हो गोंयकारांचो सरकार म्हणून 2017 मनोहर पर्रीकरान भाशण दिल्लें गव्हर्नर पॅलेसीन. हो गोंयकारपणाचो सरकार. आमी गोंयकाराची
काळजी घेतले, आम्ही गोंयकारांक पळयतले, आम्ही गोंयकारांक सांबाळतले, ही उतरां खंय गेली आयज? गोंयकार आयज विसरता आमकां. मायकल तूंय आसलो सरकार करपाक, खंय गेले आमचे कामां? जॉब खंय गेले? आमचे भुरग्यांक जॉब ना, आमी रिटायर जाले, आमचे कडेन काम ना, कितें करूया? यू टेल अस वॉट टू डू. आमी कितलेशेच भुरग्यांक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करपा खातीर टॅक्सी घेवन दिली, आनी कितें घेवन दिले, आनी कितें घेवन दिले, गाडो घालून दिलो, शॉप घालून दिले, खंय तरी एक तांकां वेवस्था हांवें थोड्या जाणांक केल्ली आहा. पूण सगल्यांक कशें करतले आख्खे गोंयच्या भुरग्यांक? जॉब आहा पूण कोण जॉब दिवंक सोदिना, एडवर्टायजूच करूंक सोदिना. हांव नको कित्याक पळयता, बेस्ट नोन टू देम. म्हाका दिसता तांकां खोशी दिसता, भुरगे अनएम्प्लॉयड पळोवन खोशी दिसता, खंय दिसता म्हाका. दुसरो सरकार येत जाल्यार ताबडतोब 3000 जॉब काडटलो भायर, अशें म्हाका दिसता. आदी अशेंच जाल्लें 2005-06 अशेंच जाल्लें. 7 ढबाढब म्हाका दिसता हितून हेल्थान 1000 सुमार जॉब तेन्ना भायर काडलेले, 1085 एकाच टपक्यान. म्हणजे तेन्नाय 2 वर्सां जॉबूच दिवंक नासले. आयजूय तीच परिस्थिती आहा. आनी म्हाका दिसता सगळे गोंयकारांनी आयज उठपाची गरज आहा. आपल्या आपल्या आमदाराक वचोन सांगपाची गरज आहा, बाबा आमी उपाशी आहा, आमकां जॉब दिया म्हणून, आमकां काम दिया म्हणून. आनी जी कितें चेंज घडोवन येवपाक जाय ती येवपाकूच जाय, हें म्हाका हें दिसता. आनी हे लेटराचेर चीफ सेक्रेटरी आनी मनोहर पर्रीकर जो आमचो चीफ मिनिस्टर आहा, तो ताका मेलूय धाडटा हांव, कित्याक तो मेल वाचता खंय फोनार. ताका तो कितें सांगता तें आमकां सजमना, आनी आमी ताका कितें सांगता तें ताकाय सजमना. ताचेर आमी पत्र बरयलां की तेचो जो OSD आहा ताका तेणें बसून सांगपाचें की बाबा ही गोंयकाराची चळवळ. दीस इज वॉट द गोवन पीपल आर लुकिंग एट टुडे फ्रॉम दीस गव्हर्मेंट. आनी हो गोंयकारापणाचो सरकार, जे आमचे अलायन्स पार्टनर आहात तेणी मनोहर पर्रीकराक कानान सांगचें वचोन, कित्याक ताका डायरेक्ट सांगल्यार हो कळचें ना. कानान सांगपाचें ताका वचोन की ही गोंयकारांक आयज गरज आहा म्हणून. I am sympathetic also to the mining people who are sitting on the streets today. सगळ्यांक भूक लागल्या, and you cannot take the people of Goa for granted. आयज कितें जाल्लें आहा, आमी 40 आमदारांनी गोंयच्या लोकांक ग्रांटेड घेतलेले आहा. हांवूय आहा तितून, कित्याक हांव सरकारान आहा. यू कॅनॉट टेक पीपल फॉर ग्रांटेड. लोक चाळोल्ले आहा आनी राग खंयसून भायर सरतलो तो हांव नको. तुमी वचोन मार्केटान पळया लोक कितें उलयता पळय ते. नुस्तेकाराच्या पोतानसून, पोदेराच्या पोतानसून ते एक बारीक जो टॅक्सीवालो आहा, जे बारीक मोटरसायकल पायलट जो आहा, तो कितें उलयता ते पळया. तेन्ना तुमकां कळटलें हांव कितें उलयता पळय ते. Michael, you have criticized your own government. I have not criticized. This is not called criticism. This is called positive criticism. Let me finish. People have to bring the change. If we have gone somewhere wrong, जर आमची पार्टी रॉंग गेल्ली आहा, आमचो मुख्यमंत्री खंय तरी दिशा बदललेली आहा, जाल्यार तेणें परतून दिशेर येवचे, हे 3000 जॉब भायर काडचे म्हणटा. My question is that 15 दिसा पयलीं मिनिस्ट्री चेंज करच्या पयलीं सिट्युएशन सेम आहलें जें सिट्युएशन आयज आहा. So is there point तुका मिनिस्ट्रीन इन्क्लूड करूंक ना? You are criticizing your own government. No. I have discussed this earlier. Every meeting we met, Manohar Parrikar, my only discussion was that on all the issues which is hitting Goa. I am not angry because I am not made minister. That is their decision. गोंयच्या लोकांचे नदरेन हांव जो आहा तो तसोच आहा. मिनिस्टर जालो म्हणून कितें व्हडले खडपा वचोन फोडूंक ना. आतां जे मिनिस्टर आहा तेंच्यांनी खंयची खडपा फोडल्या म्हाका सांगूनी. कितें केलां गोंयच्या खातीर 1.5 वर्स जाले, कितें केलां सांगूनी म्हाका तेंच्यांनी. बिसायड्स डुईंग द हायवेज एंड द ब्रिजीस, हे जावपाचें जाल्लें, हे डेव्हलपमेंट. वॉट अबाउट द पिपल्स डेव्हलपमेंट? लोकांनी जॉब ना. That time we played a big role to form a government. No, that is separate. That every partyचो मनीस जो आमदार तेणे करूंकूच जाय हें काम. तशें काँग्रेसवाले करताले टू फॉर्म गव्हर्मेंट. सो when we are at the center, we are here in Goa ruling. So we have to see that the people of Goa are taken care of. आता गव्हर्नमेंटान दिशा बदलल्या, मुख्यमंत्र्यान दिशा बदलल्या. ना कित्याक बदलला ती म्हाकाय खबर ना. ते बाबतीन तेजे कडेन उलोवंक ना हांव. तो एवरी टायम आमकां सांगला तेणें आपूण हें काम करतलो. आमकां तेणें शुक्राराचेर टायम दिलो, मागीर ब्रेस्तार, मागीर शुक्रार, मागीर फुडलो ब्रेस्तार, मागीर मंगळार. तेजे दीस आसता ते, म्हणजे मंगळार, ब्रेस्तार, शुक्रार अशें तो प्रत्येक फावटी आमकां सांगला तेणें.
तेणें जें कितें सांगलां तें हांव तुमकां सांगता. आनी जेन्ना मुख्यमंत्री आमकां सांगता आमी आयकपाक जाय तेंचे, कित्याक ही इज आवर लिडर, वी रिस्पेक्ट हिम, आयज बसून ताका रिस्पेक्ट दिता. पूण गोंयचो लोक चाळवल्लो आयज, त्या खातीर हांव चावला. गोंयचो लोक चाळवल्लो आहा, हे सगळीं जी कामां आहा ती ठप्प करून थिंगासरूच पेंडींग आहा. सो यू बिलीव दॅट कामां ठप्प जाल्या म्हणून? सगळीं कामां ठप्प जाल्या, खंयचीच कामां फुडें वचना. You are saying CM should be replaced. I am not saying CM should be replaced. There has to be solution coming to this. People of Goa are looking for solutions. They are not interested whether people are sympathetic to the Chief Minister's ailment. जो सीख जाला तो sympathetic सगळे आहा. तेजो जो दुस्मान आहा तोय sympathetic आहा. सगळे जाणा आमी रडले, पूण रडोन काम जाता? गोंयान 15 लाख लोक आहा, तेंची कामां जातली रडोन? सो काम जावपाक जाय. आमकां लोकांनी जिखोन दिल्या, वी आर देअर representative. We have to see that the people's work is being done. आमी जे प्रॉमिसीस केल्या ते डिलिव्हर दिवपाक जाय. आनी जो तर आमकां दिवंक जायना जाल्यार वी आर नॉट फिट टू सिट ऑन दिस चेअर. People will replace us in the coming election. You can never know when is the election. Election could be in 2019. Somewhere in March, April, both elections together. It looks like the way the government is going on, it looks like the election is coming within 6 months. Whoever may say anything, I foresee an election in 6 months. Government has the money. Government is collecting taxes from the people of Goa. And mining will definitely start. Money will come in the treasury. Government has to pay the salaries because these are the posts which are vacant. New posts have to be created to create employment. Employment create करपा खातीर new post काडूकूच जाय. New post also filling the old post. You have to create new post. How you have to see how you'll get the revenue. Revenue leakages have to be stopped and revenue has to come in. We have to have that vision. आमचे कडेन ते विजन आसपाची गरज आहे, नाजाल्यार वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ डेडलॉक. हाऊ यू आर गोइंग टू क्रिएट पोस्ट? यू आर गोइंग टू से दॅट ते एक तो बिझनेस घालपाचो आनी तो तुमकां जॉब दितलो, तो दितलोच. तो प्रायव्हेट सेक्टर जालो. वॉट अबाउट द गव्हर्मेंट? If the situation continues, what will be the stand? People will take the decision. What will be the stand of Michael Lobo? See, my stand is people stand. जे लोक म्हाका सांगतले ते हांव करतलो. फाल्यां पिपलान तुका डिमांड केलो की चेंज करूया गव्हर्नमेंटान. See, it is what, you know, this government is formed with the support of the alliance. Alliance partners are also looking at the situation which is going out of hand. गोंयचो लोक सद्याक साळवल्लो आहा, हांवें आत्ताच म्हणलें. ते आतां बडबडपाक लागले ओपनली. जेन्ना लोक वचोन आमदाराच्या दारा फुडल्यान दाणो घेवन बडबडटले तेन्ना कळटलें तेंकां की बाबा हें सगळें सारकें ना. तेचे पयलीं हे सारकें जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आमचोच गव्हर्मेंट उरपाक जाय, पूण हे सगळे जाग्यार घाला न्हू. तुमी आयज पासून भितरले भितर तुमचेच भितर हें करता की आमचें हें काम जावंक ना. ते लोकांची कामां कोण करतलो? तो प्रश्न. लोक That means you need a leadership change. No, I am not saying that. खतखत्ता ताका डायरेक्शन एक दिवचें पडटलें नेमका. See, लोकांक कितें जाय पळय तें जावपाक जाय. लोकांक कितें जाय? Just can you explain it? ना लोकांक कितें जाय पळय तें जावपाक जाय. हांवें आतां तुका सांगलें, आमच्या ऑफिसान सगळे लोक येतात जॉबाक. गव्हर्मेंट 3 वर्सां जाली, 2 वर्सां कंप्लीट जाली, जॉब काडिना. एनिवर्सरी जाली, 2nd एनिवर्सरी ह्या म्हयन्यान. 2 जी हे काढलेली ती दोनूय हे केल्या. 50 भुरगे फेल जावंक शकता. चार्टर्ड अकाउंटंट जॉबाक गेल्ले माझे फ्रेंड. चार्टर्ड अकाउंटंट जॉबाक गेल्ले एका इंटरव्यूक, ते फेल जावंक शकता. ते आमकां गोंयकारांक हें करूंक सोदता, हे फटोवपाक सोदता. एक गोंयकारांक फटयल्ल्या भाशेन जालें न्हू. तेजी इन्क्वायरी जावंक शकना. इन्क्वायरी मागीर करतले आमी. आहा ते पेंडींग आहा आमच्याय लिस्टान आहा की 8,000 जेन्ना भुरगे कामाक वयता एकटोय पास जायना. म्हणजे तुम्ही आमकां फटोवपाचो प्रयत्न करता.
पेपर फोल्ड पेपर फॉल्टी आसूंकूच शकना. आमचे गोंयकार भुरगे चड हुशार. आमचे गोंयकार भुरगे आयज USA कामाक आहा, आयज सायंटिस्ट आहा. आमचे गोंयकार भुरगे UK आयज टॉप पोझिशनाचेर आहा. आयज गोंयकार भुरगे आमचे फायनान्स डिपार्टमेंट ऑफ पोर्चुगल आहा. कोणाक सांगताय फेल जाले म्हणून? तेचे पयलीं 2014 जेन्ना 50 पोस्ट येयल्ले, 50 न्हू 35 कितें पोस्ट येयल्ले अकाउंटंट, सेम पोस्ट, तेन्ना कशें भरले? तेन्ना एक्स्ट्रा भुरगे पास जाल्ले. म्हाजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन 3 जाणांक अकाउंटंट जॉब मेळ्ळो आहा इन द इयर 2014. काडा लिस्ट आनी पळया. आनी आतां तुमी म्हणटा फेल जाले म्हणून? कशें जावंक शकता फेल? Michael, since BJP rule in Goa, first time Bardesh Taluka, especially minorities, has been denied ministerial pad. What is your reaction on that? सी दॅट इज पार्टी डिसिजन. गव्हर्नमेंट जेन्ना लोन घेता तो लोकांचे घुस्तारूच घेवप न्हू तो. आनी टॅक्स पेयर्स मनी इज बींग पेड एज बॅक अगेन टू द लोन्स ऑन ऑल द लोन्स जे बॉन्ड्स काडटा आनी कितें काडटा. सो डेव्हलपमेंटा खातीर लोन घेवप आनी स्पेशली ट्युरिजम सेक्टरा खातीर जर घेवप जाल्यार इट कॅन बी रिपेड विदीन नो टायम. बट सिन्स देर इज मायनींग बॅन ऑल्सो देर इज अ प्रॉब्लम ऑफ रेव्हेन्यू. पण मायनींग बॅना खातीर जे ऑर्डिनन्स येवपाक जाय ते येवपाकूच जाय. लोक कितलो तेंप म्हणून उगी रावतले? न्हू, पूण त्याच लोना खातीर हे जॉब्स बी सगळे फाटीं तशें ना, तशें ना, तशें ना. जॉब्स भायर काडपाकूच जाय एट एनी कॉस्ट. हाऊ टू गेट द रेव्हेन्यू टू पे द सॅलरीज is the job of the government of Goa. It is the government of the day and the finance department. Salary दिवपाक एक पैसो उणो जावचो ना. ते तितले जॉब काडा तुमी. Michael, contract laborers are not being paid for 5 months. PWD contractors, these contract laborers, sorry, they were saying that for the past 5 months they have not been paid their salaries. Unnecessary money is also being spent. No, that has to be stopped.